कवळे फोंडेच्या शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ आणि बंदिवडीचो माधवराव धवळीकर ट्रस्टाच्या जोड पालवान येता त्या आयतारा 11 तारखेक अखिल गोय महिला दिंडी सर्त घडोवन हाडल्या। या अखिल महिला दिंडी सर्तीत वट्ट 11 पंगडांनी वांटो घेतला। सर्त कवळे शांतादुर्गा देवस्थानाच्या प्रांगणात जातली। आयकात। 11 तारखेक अखिल गोय महिला दिंडी स्पर्धा आम्ही आयोजित केल्या। शांतादुर्गा कला सागर भजनी मंडळ कवळे आणि माधवराव धवळीकर ट्रस्ट यांचे जोड पालवान ही आम्ही आयोजित केल्ली आसा। आणि ह्या स्पर्धेक संपूर्ण गोंयांतल्या जवळ जवळ 11 पथकांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा। आणि ही स्पर्धा आमच्या शांतादुर्गाच्या प्रांगणात जातली। 4 वरांचेर सुरवात जातली आणि इनॉग्रेशनाक आमचे केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीपाद भाऊ हे आसतले। त्याच बरोबर आमचे वीज मंत्री माननीय सुदीन धवळीकर आणि मडकयचे आमदार हेवूय उपस्थित आसतले। माधवराव धवळीकर ट्रस्टाचे चेअरमॅन बाब मिथिल धवळीकर हेवूय उपस्थित आसतले। आमचे सगळे पंच कवळे पंचायतीचे हे उपस्थित आसतले आणि देवस्थान कमिटीचे मेंबर सगळे आसतले। सविस्तर दिंडी विषयी माहिती बाब शिवदास सांगता की तुम्ही दिवची। दिंडी ही एक आमची गोंयांत फाटली कितलीशीच वर्सां एक पारंपरीक कला जावन आसा। प्रत्येक गांवांत आसत विठोबाचें खंय खंय जर देवळां आसा थंय हो दिंडी तो जो प्रकार आसा तो मोठ्या स्तरार जाता आनी ताका चालना दिवपाक श्री शांतादुर्गा भजनी मंडळ हांणी एक पुढाकार घेतला की सगळे जे गोंयभरच्यो महिला पथकां आसा तांच्या खातीर हें एक कॉम्पिटिशन कशें दवरून एक प्रोत्साहन दिवपाक एक दिंडी महोत्सवाक एक उभारी दिवपाक तांच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न जाला।